1980 वर्सा कदंबा महामंडळ सुरू जाले आणि गावागावान येरादारीची प्रमुख सुविधा म्हण कदंबाच्यो बशी चालीक लागल्यो। गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारात कदंबाच्यो बसी पावल्यो। केन्ना केन्ना कोणाक दुयेत पडल्या लेगीत या दुयेतीक तशेंच कांय वेळार गुरुवार बायलांक हॉस्पिटलांत व्हरपाचे काम लेगीत ह्या कदंबाच्या बशींनी केलें। येरादारी मंत्री माविन गुदिन हांणी विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापे प्रमाण फाटल्या 5 वर्षांत कदंबा महामंडळाक 60 कोटी रुपया परस चड लुकसाण जाला। 2017-2018 वर्सा कदंबाक 11 कोटी रुपयाचे लुकसाण झाले। 2018-19 वर्सा ते दुपेटी परस चड वाढून 22 कोटी रुपयाचेर पावले। 2019-20 वर्सा कदंबाक 12 कोटी लुकसाण झाले। 2020 ते 2021 वर्सा महामंडळाक 7 कोटीचे लुकसाण जाला। जाल्यार 2021-22 वर्सा कदंबाक 8 कोटीचे लुकसाण जाला। कदंबा महामंडळाक संजीवनी दिवपाक गोंय सरकारान आता परत एकदा नव्यान यत्न सुरू केल्यात। इलेक्ट्रिक कदंबा एसीची सोय आशिल्ली बसी सयत ॲपा वरवीं बस तिकीट बुकींग, तिकेटी खातीर पास सिस्टम अशे साबार सुविधा कदंबान सुरू केल्यात। फुडल्या एका वर्सा भितर 50 कदंबा बशी चालीक लायतले अशी लेखी जाप येरादारी मंत्री माविन गुदिनान दिला। ताका लागून परतून एकदा कदंबा अर्थीक रित्या सक्षम जातली हीच आस्त। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।